नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. दामू बाबू सावयकार कोण्णा दक्षिणेत लोकसभे खातीर बायल उमेदवाराचें नांव दियात. बीजेपीची संसदीय समितीची गोंय बीजेपीक अर्द. गोंयांत धांवपळ. मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपीचे कार्यकर्ते बीजेपीचे विस्तारीत फामिलींतल्या बायलांचो सोद. बीजेपीत बायलां फुडाऱ्यांक उमेद. शेफाली वैद्याच्या नांवाचें सूत्र. बीजेपी कोर कमिटीत शेफालीची चर्चा ना. श्रीपाद भाऊक उत्तरेचो उमेदवार घोषीत करून जालो, मात अजूनय दक्षिण गोंयाविशीं भाजपाचो उमेदवार थारना. दक्षिणेन लोकसभे खातीर पयली शॉर्टलिस्ट केल्ली नांवां कुशीक दवरून बायल उमेदवाराची नांवां दियात. बीजेपीच्या संसदीय समितीची गोंय बीजेपीक अर्द. ते उपरांत गोंय बीजेपीचे कोर ग्रुपाची ताकतिकेची बसका जाली. सो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमीन आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नांवां येता आसतना महिलांची नांवां येवप गरजेचें आसा आनी ह्या नांवांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले, आमी स्क्रुटनी करतले आनी तेज्या उपरांत नांवां सिलेक्ट जातली. बीजेपीच्या बसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे आनी मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेतली. सीएम म्हणटा तांणी धाडिल्ली नांवां रिजेक्ट जाल्ली ना, मात विनेबिलिटी आशिल्ल्या बायलांची नांवां धाडपाक लायल्यात. बीजेपीचे कार्यकर्ते तशेंच बीजेपीच्या विस्तारीत फामिलींतली नांवांचो सोद. ह्या तीन नांवांच्या बरोबर आमी महिलांची नांवां सिलेक्ट करपा खातीर प्रोसेस सुरवात केला. आयच्या कोर मिटिंगेन आमी विशय फुडें दवरला. पण एकंदर भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्याच्या पैकी, आमच्या हितचिंतका पैकी किंवा एकंदर भारतीय जनता पार्टीची जी एक्सटेंडेड फॅमिली आसा त्या एक्सटेंडेड फॅमिलीच्या पैकी नांवां सोदप प्रोसेस सुरवात जाल्लो आसा. ही सगळी त्या तीन नांवांच्या बरोबर शॉर्टलिस्ट परत एकदा जे महिला नांवां जी शॉर्टलिस्ट जाता ती नांवां जी आसा ती एकंदर आमी आमच्या स्क्रुटनी कमिटी कडेन धाडटली आनी स्क्रुटनी कमिटी ताज्या उपरांत शॉर्टलिस्ट करून ती इलेक्शन कमिटीच्या मुखार दवरतले. कोर ग्रुप बसकेन एका वांगड्यान 5 नांवां सुचयल्ली. तातूंत सविता तवडकर, सावित्री कवळेकर, विद्या गावडे सतरकर, रंजिता पै आनी सुलक्षणा सावंत हांचो तातूंत आस्पाव. मात ह्या नांवांचेर कसलीच चर्चा जावंक ना. मजगती सुलक्षणा सावंत म्हणटात तिकेट दिल्यार घेवपाक तयार. महिला उमेदवार जर हांगासर दक्षिण गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन फुडें मुखार तांकां तिकेट दिली जाल्यार सगळ्या महिलां खातीर आनी अशें म्हणून ही भारतीय जनता पार्टी खातीर ही व्हडली अभिमानाची गजाल आसा. मॅडम तुमचें नांव आसा भितर, तुमचेंय नांव भितर सध्या चर्चेन आसा, ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या इतल्या वर्साच्या कामाची दखल घेता आसतना पत्रकार बंधू आसतले किंवा इतर सगळ्या माध्यमांच्यान म्हजें नांव मुखार सरलें. हांव तेंचे सगळ्यांचे उपकारी आसा. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंया खातीर केंद्रा कडच्यान मूळ कुंकळेची पुण्या स्थायीक जाल्ली सुटके सुजाऱ्याची चली शेफाली वैद्याच्या नांवाचे कोणे तरी सूत्र सोडले. मात कोर ग्रुपाच्या बसकेन तिचें नांव आयलेंच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. श्रीपाद नायक अणभवी मात परफॉर्मन्स झिरो. विधानसभेत सिल्वेराय अणभवी आशिल्लो मात आपूण जिखलो. आरजे आमदार विरेश हेडॉन. श्रीपाद केंद्रीय मंत्री मात आमदार सुद्दां ताका किकोत करतात. बांदोड्या सुदिना आड वाद खंय प्लॅन्ड नाशिल्लोच. आमचे भुरगे जाप मागताले. बीजेपीचे पंचायत चलो अभियान खंय वेंचणूक मोहीम. तुम्ही कितें अशें सारकी किजिल करतात, केस्तांव करतात आनी मागीर कोण कोण इतली पिकार जातात आनी मागीर ह्याव करतले त्याव करतले म्हणटात आनी मागीर ते वायरल वता सगळ्याक. बीजेपी सरकारान आतां तेंच्यांनी एक धोरणां केली. ती धोरणां म्हणजे पंचायत चलो अभियान. आतां पंचायत चलो अभियानान कितें सांगलें की मिनिस्टर येतले पंचायतीन आनी तुमचे कितें विशय आसा ते जाणून घेतले. पण हांगा कंप्लिटली डिफरंट प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. हो म्हाका तरी दिसता की हो इलेक्शनाक लागून प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. इलेक्शनाक लागून ड्रामेबाजी म्हटल्यार इव्हेंट्स करता पळय तशी इव्हेंट्स हो प्लॅन केला आनी तेजे वयर कांयच ना. पण विरेश बाब, सुदीन बाब म्हणटा की हो सगळें पूर्व नियोजीत. तुम्ही ठरोवन गेल्ले केस्तांव करतले म्हणून. पळय पूर्व केस्तांव करपाकच आयले म्हणटा. पळय पूर्व नियोजीत म्हणटा पळय तेणेन जाणून घेवपाक जाय. तुमी लोकांचे सेवक. आतां लोकांक तुमी आन्सरेबल आसता, आन्सर करपाक जाय. नाल्यार तुमी येवच नाका. तुमकां समज दिसता की बिडिओन सांगपाक जाय, मामलेदाराक सांगपाक जाय, नाल्यार मिनिस्टराक आनी कित्याक धाडटा तुमी? त्यामुळे तुमकां उत्तरां इंट्रस्ट आशिल्लो, केस्तांवाक इंट्रस्ट आशिल्लो. पळय आमकां प्रत्येक उत्तराक इंट्रस्ट आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें आमी एसेंब्लीन बसून जेन्ना मांडटा तेन्ना उत्तर जाय आमकां आनी तेकाच लागून मांडटा. आमी बेश्टेच ते टायमपास करपाक मांडना. आनी आमकां निवडून बसून एसेंब्लीन निवडून दिला पावयला तो म्हणजे उतरां घेवपाक. आयज अशें जालां की उत्तरूच दिवंक सोदिना. आयज हुकुमशाहीचें हें राजकारण अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार ते करेल तेजी पुरो दिशा. म्हटल्यार आपूण कितें करता तेच सायडीन वचा, दुसरे सायडीन तुमी कांय ना.
BJPन ऑलरेडी श्रीपाद भाऊ घोषित केला. नाव श्रीपाद भाऊ आता काँग्रेसीचो कोण येता पळोवया, ते केन्ना येता पळोवया. बट एट दीस मुमेंट इट इज श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब. टू हाय स्टेक्स फॉर यू. आणि श्रीपाद भाऊ सारको इतलो मातब्बर अनुभवी राजकारणी तुम्ही कशे पळयतात ह्या बॅटला कडेन? पळय, अनुभवी राजकारणी म्हटल्यार हांवें जेन्ना फ्रांसिस्को सिल्वेराक डिफीट केलो तोय अनुभवी राजकारणी तातलो आनी कितलींशीं वर्सां निवडून येयलो. आनी असो श्रीपाद नायकूय अनुभवी आसा ना न्हू, पण अनुभव आसून कितें फायदो? ताजो परफॉर्मन्स तुमी पळयता आसतलो. गेले ते आतां ह्या टेन्युअराक कांयच परफॉर्मन्स ना, कामां सारकी कांयच करूं ना. आवाज जो पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय, आवाज जे उलोवपाक जाय ते पार्लिमेंटान मात बसयले. सादी गजाल सांगता, आयज तेंचे मिनिस्टर जावं तेंचे MLA बसून तेजी हें आयकना. म्हटल्यार तो एक युनियन मिनिस्टर जालो सेंटराक आनी तरी पूण ताका कोण केअर करिना. म्हटल्यार ही परिस्थिती श्रीपाद नायकाची जाल्ली आसा. EVM नाका, मतपत्रिकांनीच मतदान जावचें म्हूण गोवान्स अगेन्स्ट EVMाचो आल्तीन मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेर मोर्चा. EVM करपी कंपनींत 7तले 4 संचालक BJPचे पदाधिकारी गुंडलसांव जावंक शकता म्हूण आंदोलकांक दुबाव. पुलिसेन प्रतिमा सयत 6 जाणांक उखल्ले, सांजे सोडले. वेंचणुकेत EVMाचो वापर नाका, बॅलट पेपरान मतदान जावचें म्हूण गोवन्स अगेन्स्ट EVM बॅनरा खाला मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कचेरेचेर मोर्चा. प्रतिमा सयत 6 जाणांक पुलिसांनी उखल्ले आनी सोडले. In a democratic country, this EVM can be hacked or can be manipulated. If you cast your vote in a plain paper, I mean the ballot paper, you can confirm to whom I have been cast my vote. But through the EVM, you cannot. EVM और वीवीपैट बनाने वाली मशीन है, वो जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें के जो 7 डायरेक्टर हैं, उस 7 में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं. तो जब बीजेपी ही मशीन बनाएगी, कंट्रोल वो करेगी, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? इसलिए ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है और फ्री फेयर इलेक्शन हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी. गोंयांत खंयचेच हायस्कूल खंयच्याच खासा भुरग्यांक ॲडमिशनाक ना म्हणूंक शकना. मुख्यमंत्री सांखळे स्वयंपूर्ण बाल उत्सवात उलयलो. शिक्षण सचिव आनी उच्च शिक्षण संचालकाची ह्या इशूचेर नजर आसा म्हूण शिनाल. सांखळे स्वयंपूर्ण 2.0 सकयल विजन फॉर ऑल कार्यावळींत भुरग्यांक वक्लां दिली. इन्क्लुझिव्ह इंडिया, इन्क्लुझिव्ह गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल घडये कदाचित आमचो एखादो भुरगो फिजिकली डिजाबल्ड आसतलो, ताका मातसो अपंग आसतलो किंवा मातसो मेंटली चॅलेंजीड आसतलो, बट त्या सुद्धा भुरग्याक आमच्या देगेच्या हायस्कुलांत ॲडमिशन दिवपाक जाय. ह्या आमी कंपल्सरी केल्लें आसा. आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन कंपल्सरी मॉनिटर करता. खंयचेच हायस्कूल म्हणजे एखाद्या भुरग्याक ते चॅलेंज आसा, फिजिकली डिजाबल्ड आसा पूण ॲडमिशन एवॉयड करूंक शकना, विच इज द इन्क्लुझिव्ह गोवा. त्याय भुरग्याक ॲडमिशन दिवन बाकीच्या भुरग्यांच्या बरोबरीत ताका फुडें हाडप हेच तिके गरजेचें आसा. म्हणून फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गोंय फुडें वता. वास्को मांगरांतल्या सेंट टेरेसा स्कुलांत चोरी जाली. चोरांनी 1 लाख रुपया कॅश आनी 30,000 मोलाचे 4 DVR फारयले. चोरांनी मेन डोर फोडून प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनात घुसून ही चोरी केली. वास्को पुलीस प्रकरणाचो तपास करतात. सद्याक आमी हांगा मांगलान आसा आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हें सेंट तेरेसा स्कूल. वास्कोचें एक बरें पॉप्युलर स्कूल, पूण आयज आमकां एक इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळा की काल ह्या स्कुलान खंय चोरी जाली. आतां हे जे चोरटे आहा सद्याक लोकांची घरां लुट्टाले, आतां स्कुलां लुटूंक पावल्ले आसा आनी ह्या स्कुलान एक नांवादीक स्कुलांतल्यान काल 1 लाख रुपया कॅश आनी 4 DVR वर्थ अरावंड 30,000 हांगा चोरी जाल्ली आसा. जी आमकां प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळटा की ह्या स्कुलान खंय पयशे एकठांय करून दवरले वेगळे वेगळे एन्युअल फंक्शनाक स्पेंड करपाक जावं बाकीचे इतर गोश्टी खातीर, आनी ते पयशे खंय प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनान आसले. खंय तरी चोरट्यांनी मेन एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग, ही जी बिल्डींग आसा ताजी मेन दाराची गेट ओपन करून प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनान वचून थंय कॅश जी आसा चोरी केली आनी खंय तरी CCTV भितर खंय सापडत म्हणून 4 DVR लायिल्ले CCTVचे तेय खंय चोरट्यांनी घेवन गेल्ले. सद्याक स्कुलान जे आसा प्रिन्सिपल जे आसा तांच्यांनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आसा. वास्को पुलीस हांगा येवन बाकीचो पंचनामा करून गेल्ले आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.
म्हादय समिती पुराय फार्स म्हूण सिद्ध जावच्या पयलीं ती विसर्जीत करात म्हूण आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक सोलून काडलो. म्हादयच्या इशूचेर सावंत सरकाराची भुमिका सामकी डळमळीत आनी कर्नाटका मुखार शरणागती घेवपी. बीजेपीची ही अकार्यक्षमता शॉकात करपी म्हूण विजयान सरकाराचेर फोग काडलो. संतोष ट्रॉफीत गोंयच्या पंगडाक मोठे जैत. दिल्लीचेर 2-1 गोलान जैत जोडून गोंयान संतोष ट्रॉफीच्या सेमीत आपली सुवात निश्चित केली. 2017 उपरांत पयलेच फावट गोंयचो पंगड संतोष ट्रॉफीत ह्या पावंड्या मेरेन पावला. संतोष ट्रॉफी टुर्नामेंट जो एक देशातलो बरो पयलीचो टुर्नामेंट आनी एक नामवंत टुर्नामेंट. ह्या टुर्नामेंटान गोंयची टीम हे फावट सेमीफायनल पावल्ली आसा. खूब वर्सांनी गोंयची टीम हे फावट सेमीफायनल पावल्ली. लास्ट टायम 2017 गोवा टीम सेमीफायनलीक पावली. तेजे नंतर परत गोवा सेमीफायनलीक पावत आशिल्ली. हे वर्सा गोवा टीम बरो खेळून गोवा टीम सेमीफायनलीक पावल्ली आसा. गोवा टीम क्वॉर्टर फायनलीक दिल्ली वांगडा खेळ्ळी आनी दिल्ली तेंच्यांनी 2-1 अशें हरोवन गोवा टीम सेमीफायनलीक पावल्ली आसा. स्टुडंटां खातीर सीरीज खूब व्हडलो. हरियाणा इंडियन नॅशनल लोक दलाचो मुखेली नाफे सिंग राठीक मारपाच्या केशीत सौरभ आनी आशिश म्हणटा त्या दोग दुबावितांक गोंयांत धरले. हरियाणा पुलीस आनी दिल्ली पुलिसेच्या स्पेशल सेलाची कारवाय. गोंय पुलिसांक खंय कांयच खबर ना. 25 फेब्रुवाराक झज्जर बहादूरगडात राठीक गुळयो घालून मारिल्लो. शूटर सौरभ आनी आशिश दुबावीत. In the recent murder case of Indian National Lok Dal chief Nafe Singh Rathi, the combined team of Haryana police and a special cell of Delhi police have arrested 2 accused, namely Saurav and Ashish from North Goa. According to Goa police sources, Goa police had provided the assistance to the joint investigation team and the accused were nabbed between the Anjuna and Kalangut area. According to sources, after the murder, both the accused had come to Goa and they were hiding in a rented room of a hotel. And later on the basis of technical surveillance done by a special cell of Delhi police, the combined investigation team of Haryana police and Delhi police has succeeded to arrest both the accused. According to sources, Saurav was driving the I-10 car which was used in the killing of Nafe Singh Rathi, and the Ashish was the active shooter. Mukesh Kumar for Prudent. स्वताच्या 4 वर्साच्या चल्याच्या खुनाच्या प्रकरणात माइंडफुलाची सीईओ सूचना सेठीची बोर्ड ऑफ डॉक्टरांकडच्यान परत मेंटल हेल्थ असेसमेंट जातली. पुलिसेन कोर्टात दिल्लो सूचना सेठाचो मेडिकल रिपोर्ट सारको ना म्हूण सूचनाच्या बापायन चॅलेंज दिल्ली. ताचो अर्ज पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान दाखल करून घेतला. So what happened today in the Suchna Seth matter? Yeah, today the matter was posted for orders, and the learned president of the children's court has pronounced the order saying that basically she has to be referred to a under the Mental Health Act to a board for her mental assessment which her father had sought, considering all her history, her medical history basically. So now a letter will be issued to the Ayog to take her to the board and examine her. गोंयांत मनीस आनी पर्यावरण रानवटी जिवावळी मदीं मोठें अंतर तयार जाता. नव्या लेखका मुखार अशा मुद्द्यांचेर बरोवपाचें मोठें आव्हान आसा. गोंय कोंकणी अकादमीच्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळीत डॉक्टर प्रकाश पर्येकार उलयलो. साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर पर्येकारांचो भोवमान जालो. डॉक्टर वामन नायकांचे अर्थशास्त्र परिभाषा कोशाचे विमोचनूय जालें. म्हज्या वाठारांत जेन्ना हांव पळयता की आयज आमचे कडेन धाडो ना, म्हणजे एक नुस्तें मेळना, ह्याच खर्चाणी आमकां मेळना, वा तिसऱ्यो कमी जाल्ली आसा, वा दुसऱ्यो स्पेसीस ना जाल्ली आसा आमकां, वा दुसऱ्या अर्थान आमकां अशें दिसता की आमच्या मनीस आनी जो जनावरां मदीं एक क्लायसीस निर्माण जाल्लो आसा. सगळीं जनावरां सकयल देंवून आयिल्लीं आसा. हो जो प्रॉब्लेम्स आसा आमकां, हो जो मोठे प्रॉब्लेम्स आमच्या भितर तयार निर्माण जाल्ले आसा, ह्या गजालीक आमी कशे टेकल्स करतले. अशेंच नरेत नवे नवे प्रश्न आयज आमच्या मुखार उबे रावत आसा. आनी आयज ह्या पुराय संवसारान वा पुराय आमच्या गोंयान पासून कितल्योश्योच गजाली एनवायरमेंटा संदर्भान वायज घडत आसात. आमी मॅनमेड तातूंत चड आसात, नॅचरल आसात पूण मॅनमेडूय तातूंत चड आसा. बारीक विचार केलो जाल्यार ताची जाप म्हाका दिसता आमच्या लेखनांतल्यान आमी दिवपाक जाय. ही व्हडल्यो चॅलेंजीस आसा, हे व्हडले आमचे कडेन चॅलेंज आसा म्हाका दिसता. दिवचले सरवणा नियंत्रण गेल्ले मोटारीन स्कुटरीक मोखली.
वेळ बरो म्हूण स्कूटरवालो साल्वार. कुर्णा हायवेर स्कूटरवालो फोन आयलो म्हूण राविल्लो. फुडल्यान कंट्रोल गेल्ली गाडी येता ती पळोवन ताणें स्कूटर स्टार्ट मारली. इतल्यान मोटार स्कूटरीचेर आदळ्ळी. स्कूटरवालो मोटरीच्या फाटल्या टायरा कडेन पडलो. हेल्मेट घाल्लें म्हूण साल्वार. हांगासर स्टँडार गाडी लावन बसलेलो, म्हाका फोन हेल्मेटा लावन हांव रावलो आनी फोनार उलय आसलो. सायडीक ते सुद्दां लावन आनी त्या सायडीच्यान न्हू ते येयला हांगासर गाडी येता ती पयली आनी हांव गाडयेचो उतरून पळोवन तरी मारले हाडून फाटले. हांव मागीर गाडयेचे पळयले फाटले टायरा ते मदीं आसले. हेल्मेट बी आसले तेका लागून कितें जावं ना. हांगासर मातशें गाडी खंयच्या दिशा आहे साखळे वयताली ना हांव बिचोले वचता आसलो आनी हांगासर रावलो. साखळे बीच रॉंग सायडीसून हांगासर अशें येयलें. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.